बरें उत्पल बाब आयज एक कारंजाळे अशी इन्सिडंट जालो. एक एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर तेका दिसा ढवळ्या 5-6 लोकांनी मेळोन मारलो. Whether you agree with him on any issue or policy, or you don't agree with him, violence cannot be tolerated, especially political violence, and it has to be curbed in the bud. ज्याप्रमाणे सकाळी ते सुद्धा करंजळे सारख्या एरियेन जाला हो, हातून खंय तरी डिटरन्सूच ना अशें दिसता. म्हणजे भयूच ना कायद्याचो, पुलीस प्रेझेन्सूच ना काय कितें, हो एक जाणून येता हातूंतल्यान. म्हणजे ते आशिल्ले कोणाची कापासतातूच जमूंक जायना अशें करपाक, ते सुद्धा सकाळ फुडें. सो दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. यू कॅन एग्री विथ हिम, यू कॅन मे डिसएग्री विथ हिम, दॅट इज नॉट द इश्यू. पण असो व्हायलन्स जावप, कोणाक अशी हे मारहाण जावप, ती सुद्धा सकाळ फुडें करंजाळे पणजेचो सारको भाग देखून रेसिडेन्शियल एरिया इज नॉट एक्सेप्टेबल. आणि गव्हर्नमेंट शूड कम हेविली ऑन पीपल हू हॅव डन इट. आणि पुलिसांनी हो डिटरन्स करचो पडटलो. अराउंड अ मंथ बॅक हांव पुलिसांक मेळिल्लो रिगार्डिंग ड्रग प्रॉब्लेम, आणि मागीर रोखडेच खंयच्या खांब्यार ड्रग्स विकपाक आसा म्हणून पोस्टर लागल्या, इन्क्लुडींग आज हांवें पयला पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजिटूच. सो खंय तरी डिटरन्सूच ना काय कितें, कायद्याचो कोणाक भंयूच ना, हे जे फिलिंग आसा पळय, इफ इट इज नॉट कर्ब्ड नाव, गोंयान हे वाडत वतले. राजकीय हेतून हल्ला झाला असं वाटतंय का? नाही, काय असेल ते मला माहित नाही, बट द पोलीस शूड, लॉ एन्फोर्समेंट अँड गव्हर्नमेंट शूड एन्श्युअर दॅट कोणाक खंयचोय विषय एक्टिव्हिजम माध्यमांतल्यान आसूं जाल्यार कितें खंयच्याय मिडियांतल्यान आसूं, खंयच्याय हातूंतल्यान उलोवपाक कसलोच भंय दिसूंक जायना. कितेंय विषय आसूं गोंया बद्दल, यू मे एग्री विथ इट ऑर यू मे नॉट एग्री विथ इट, बट कोणाकूय विदाउट फियर ताचो इशू दवरपाक हे आसूंक जाय. आणि तितले प्रोटेक्शन पुलिसांच्या भयान जे असले हे आसता पळय कल्प्रिट्स, हे सगळे बेकायदेशीर आणि हे करतात, तांकां भंय आसूंक जाय. तो खंय तरी दिसान दीस वता काय कितें अशें फिलिंग आयला. अशें जर सकाळ फुडें करंजाळे सारख्या एरियान अशें जाता, हाचो तर डिटरन्सूच ना, पुलीस बॉल्सान आसा अशें दिसलें तांकां. सो हाचो एक सिग्नल वचूंक जाय, हांचेर तांकां धरून हाचेर कायदो हे जावंक जाय, स्ट्रिक्टली एन्फोर्स. इट हॅज टू बी यूज्ड टू मेक अ पॉयंट की दिस वोंट बी टॉलरेटेड. वेदर यू एग्री विथ कोणाचे एक्टिव्हिजम ऑर यू डोंट एग्री विथ, दॅट्स नॉट द पॉइंट. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असं वाटतंय का? कुठेतरी त्याचा रिस्पेक्टच नाही, डिटरन्सच नाही, म्हणून तर झालंय ना विषय. वी कॅनॉट डिनाय राईट की सकाळ पुढे पणजी सारख्या म्हणजे करंजाळे, पणजेचं एकदम रेसिडेन्शियल आणि एक चांगला भाग म्हणता येतं, त्याच्यात असं होतं, कुठेतरी भीतीच नाही, खंय तरी भयूच ना पोलिस. कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तुम्ही अश्यो ज्यो गजाली आता घडपाक लागल्या? कोणी रिस्पॉन्सिबल असू, सरकार शूड, गव्हर्नमेंट शूड एन्श्युअर दॅट देर इज डिटरंट टू सच ऍक्टिव्हिटी. दिस शूड नॉट बी टॉलरेटेड. वेदर ताचो पॉइंट प्रो गव्हर्नमेंट असा ऑर अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट असा, जो ऍक्टिव्हिस्ट असा किंवा कोणीय फाल्यां कितें उलयता ताका फूल उलोवपाचो कसलोच भंय न दिसता उलोवपाचो फ्रीडम आसूंक जाय. आनी ताच्या खातीर कायदो इतलो स्ट्रॉंग आसूंक जाय आनी करपाचे एक स्टेप्स दिसूंक जाय. ओके, थँक्यू. थँक्यू.